सगळ्यांक नमस्कार। आज आम्ही काप्रेश्वर देवळात जो जाग्यार देवूळ आशिल्ले थंय आमी उबे आसा आणि तुम्ही पळयतले की जो पोल ह्या जाग्यार ते खणटाले तो आता पोल खूप फुडें येयलो। हे राजकारण जे ह्या बीजेपी सरकारान केला आणि ह्या हाय प्रोफायल आमदारान केला हे इतले निंदनीय आसा, दुर्दैवी आसा। हे देवूळ मोडपाचे कारण आज पर्यंत आमकां कळूंक ना। हे देवूळ कित्याक मोडलें तें हो जर रस्तो तुम्ही पळयशात ट्राफिक खंय आसा आणि देवूळ खंय आशिल्लें। हे देवूळ आज या प्रमोद सावंत सरकाराक वांटोवंक शकता आसलो प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट, बट आमचो जो लोकल आमदार आसा तो इतलो आज व्हडलो जाला म्हणटका हांव सद्या हाय प्रोफायल म्हणटा त्याच्या बारीकशा इंटरव्हेन्शनान हे देवूळ आज हे गव्हर्मेंट वांटोवंक शकता आसलें। बट ह्या गव्हर्मेंटाचे इंटेन्शन, हेंचे हिंदुत्व, हेंचे कल्चर आणि हेंचे दुगलेपण ह्या इन्सिडन्सा नंतर हे ओपन जाल्लें आहा, सगळ्या कडेन उगडें जाल्लें आहा। कार्तिक कुंडेकर जो आसा झेडपी तो ह्या देवस्थानचो अध्यक्ष कॅरटेकर आणि तेका खंय तरी राजकारणाच्या दृष्टिकोनांसून तेका खंय तरी सकयल उडपाचो असो हेतू हे आमदाराचो आणि ह्या गव्हर्मेंटाचो आशिल्लो अशें दिसून येता। हांव पर्वरकारांक रिक्वेस्ट करता आणि प्रमोद सावंताकय रिक्वेस्ट करता, आमी तुका शिवचरित्र धाडिल्लें ते तुवें वाचलां की आमकां खबर ना, पण तें वाचूंक तुवें ना अशें दिसता म्हाका। जर तें वाचलां जाल्यार हें देवूळ आमकां पर्वरकारांक तूं बांदपाक दिवचें। आणि हेच्या खातीर आमी पर्वरचो एक युनायटेड पर्वरकर म्हणून एक ग्रूप आसा, तातूंत खुबशा लोकांनी विलिंगनस दाखयला डोनेशनाचें। तातूंत आमकां 45,000च्या वयर डोनेशन एनाउन्स जाल्लें आसा। हांव कार्तिका कडेन मागता, कार्तिक कुंडेकर तुजें अख्खें आयुश्य बीजेपीन गेलें, बीजेपी करीत रावलो, पण आज ह्याच गव्हर्मेंटान ह्या देवस्थानाची गव्हर्मेंटान मोडपाची गरज ना। रिक्वेस्ट आमी ग्रामस्थ सगळे बीजेपीचे पर्वरचे जे लोक आहात, पर्वरचे ग्रामस्थ आहात, ह्या देवाचे भाविक आहात, ते सगळे हे देवूळ एकठांय करून बांदपाक हे देवूळ आमी दिवचें। फक्त एक रुपया गव्हर्मेंटान मोडपाची गरज ना। आमी ग्रामस्थ हे पर्वरचे जे लोक आहात, पर्वरचे ग्रामस्थ आहात, ह्या देवाचे भाविक आहात, ते सगळे पैसे एकठांय करून हे देवूळ आमी बांदतले। फक्त आमकां कार्तिक कुंडेकर तूं अध्यक्ष आहा, तूं वचून गव्हर्मेंटा कडल्यान एक परमिशन घे, लेखी परमिशन घे, नाजाल्यार तुका हे अरेस्ट करतले, आमकां अरेस्ट करतले। कित्याक हे खोटे हिंदुत्वाचेर हे गव्हर्मेंट चल्लेलें आहा, हे लोकांक आज कळून आयिल्लें आसा। परत एकदा रिक्वेस्ट करता डॉक्टर प्रमोद सावंताक, कित्याक आमच्या आमदारा कडल्यान आमकां कितें रिलीफ मेळटलो आमकां आतां अपेक्षाच ना। हो हाय प्रोफायल आमदार फक्त राजकारण करूंक उरला आणि ह्या दुर्दशा ह्या देवळाची ह्या आमदारान ह्या गव्हर्मेंटान केल्या। परत एकदा सांगता की डॉक्टर प्रमोद सावंत तूं आमकां हें देवूळ बांदपाक परमिशन दी। अंडर जी ओल्ड कमिटी आसा, म्हणजे कार्तिक कुंडेकराची जी कमिटी आसा त्याच्या अंडर हे देवूळ तुमी आमकां बांदूंक दिवचें। गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां 1 रुपया नाका। आमी समर्थ आहा पर्वरकार, ह्या देवाचे जे भक्त आहात, ग्रामस्थ आहात, आमी सक्षम आसा आणि समर्थ आहा हे देवूळ बांदपाक। फक्त आमकां जाय ते परमिशन। आणि दोतोर प्रमोद सावंत हांव रिक्वेस्ट करता, जे शिवचरित्र तुका पावला ते मातशें तूं वाच। थिएटरान वचून पिक्चर पळोवन शिवचरित्र कळचें ना। थँक्यू।